लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 7 ओळी 30 आनी 6 ते 50. जेजू नोगरांतले एके पातकिणीक ओपुरबायेन घेता. 2 रीणकार्यांची वापार. फारिजेवांतल्या कोण्याकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागले आनी त्या फारिजेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. आनी त्या नोगरांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ओचीत ती चोंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली. ताच्या पांयाशी ती फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुखांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली. मागीर तिणें आपल्या केंसांनी ते पुसून काडले आनी तांचे उमे घेवन घेवन तांकां ती तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयल्लो तो फारिजेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक हाफुडता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातकीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हळें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हळें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमावान साप दिवन म्हळें, अदीक बोगशिलां ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकें सांगलें तुवें. आनी बायले वाटेन वळोवन ताणें सिमावांक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मो. हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें दोमदोमीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगतां, हिणें केल्ल्या जायत्या पातकांचें बोगसोणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता. जांकां थोडें बोगशिलां तीं थोडो दिनवास दाखयतात. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजीं पातकां तुका बोगसोलीं. आनी बराबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बोगशिता तो कोण हो? पूण ताणें बायलेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका तारण दिलें. शांतीन वच आता.